जो स्लॅब आसा पळय तो 2% वाडला 2.2 दिसलो एक्झॅक्ट म्हणजे लक्षात हायस्ट स्लॅब आसा एबोव 400 तो साधारण 4.8% वाडला ताका लागून ओवरऑल इनक्रीज दिसता तुका तो पूण बारीक लोक जो आसा मिडल इन्कम ग्रुप एंड बिलो कमी आसा सो पूण मिडल इन्कम लोकांकूच हो त्रास न्हू सर तुमकां दिसता ह्या हितून मार्ग तांकां वाडूना म्हणटा हांव तुजें लक्ष येना तांकां सगळेच 10 पैसे वाडले तुजें लक्ष येयलें 10 पैसे चड न्हय इतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर करता जाल्यार एके सायडीच्यान तुमी ते म्हणटा स्ट्रीट लायटीचे तुमच्या बिलान आसता पूण ते स्ट्रीट लायट सगळ्याक चलत ना कितलेच कडेन त्रास जाता दाखय म्हाका अशें रस्त्याचेर ना सर आमी खूब कडेन तुमकां म्हाका फोण्या सुद्धा सर म्हाका दाखय पोल नंबर दिया हांव आज चेक करता पण कदंबा हायवेचेर गेल्यार इतले पोलांचे नंबर दिवं सगळे पेट्टा सकाळी काल 9 सुद्धा पेट्टाले हांवें फोन करून सांगला लायट पेटोवन दिले म्हणून फाल्यां फाटल्या कदंबाचेर उलयना हांव तुवें कदंबाचो उलयलो कदंबाचेर उलया काल 9 पर्यंत लायट चालू आशिल्ली हांव जेन्ना 9 कदंबा रोडार पावलो सकाळी फुडें हांवें फोन करून लायट मारली त्यो मातसो रातच्यो पेटना सकाळच्योच पेटता तेच पळयता आमी दिसाच्यो पेट्टान रातच्यो बंद तुमचे प्रश्न अर्थ ना हांव स्पश्ट करना कारण प्रश्न तसले कितेंय विचारले की कितेंय विचारूं शकता सर दिस इज रियालिटी आमी कितेंय विचारता आतां तुमकां एक सांगना म्हजें काम बरें चलना तुमकां टिके करपाची तुमी टिके करा म्हाका पडलेलो ना पूण जें काम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता पळय तें एकदम बरें काम जाल्ला सगळ्या लायटी दिवाळेक फूल लायटी पेटल्या ज्यांचे कोणाच्यो लायटी पेटनाशिल्ली तांणी म्हजे कडेन कंप्लेन केल्या आनी ती कंप्लेन हांवें रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केला दुसरी विषय म्हणटा तो अंडरग्राउंड केबलिंगाचे ते फोडले सगळे दिले आयज पासून त्या रस्ते तशेंच आसा ते म्हजें काम न्हय रस्ते पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट ताणें सांगला 1 ते 20 तारखेच्यान सगळे रस्ते बरे जातले म्हणून सो 20 तारीख आतां काल पयर सूट जाली 20 तारखेक प्लांट चालू केले ताणें बॅचमेंट प्लांट चालू केल्या इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट आणि ह्या प्लांटांतल्यान सगळे रस्ते रिपेर जाले पूण विलेज पंचायतीन देखून तुमी इतलें केलां विलेज पंचायतीक विचारल्यार पंचायत म्हणटा तुमचेर घालता तुमी म्हणटा तें जातलें जावप केन्ना तुजो जो प्रश्न आसा पळय ताका आन्सरूच कोण दिवंक शकना काम करता आसतना ह्यो गोश्टी जातल्यो एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क हे पयलीं शिकपाक जाय आनी एक्झिक्युशन ऑफ वर्क जाले नंतर ते कशें करप हें पळोवचें पडटा आनी जेन्ना खंयची अर्थ खणटा तेन्ना ती सेटल जावपाक ताका टायम लागता आनी तो टायम त्या वेळार जाता अपडेट ऑन द स्मार्ट मीटर इट इज गोईंग ऑन देर आर मीटिंग्स टुडे आय हॅड वन मीटिंग ऑल्सो इट विल टेक सम टायम बट माय डिसिजन नो द वर्क विल स्टार्ट ओके फोंडा बाय इलेक्शनाचेर मातशें तुजे 2 उतरां सांगची बाय इलेक्शनाचेर बीजेपी बरोबर आसा आणि बीजेपी बरोबर जे कितें डिसिजन घेतले ते आमकां सगळ्यांक लागले तुमच्या लिडरान भाटेकरान पयर एक स्टेटमेंट केलो हांवें सांगलें एकूच आन्सर आमी बीजेपी बरोबर आसा आणि बीजेपी बरोबर जे हें आसा तितलेच आमचे हे आसता So all is good between you and Bhatekar. Of course, I is my good friend. He is my good friend. You were upset when he gave the bite for the media bite he gave. जे डिसिजन एमजी पार्टीन घेतला ते सगळ्या बंधनकारक एमजीत आसता बट इफ तो समज कॉन्टेस्ट करता जाल्यार तुमी सर तांकां सपोर्ट करतले नाही तू भुरगेपणां उलयता तू भुरगेपणां उलयता बरें मुखार काल एक आमच्या सरकाराचेर रातचे नरकासूर दळयता आसतना आरोप केला हे सगळे नरकासूर म्हाका दिसता सगळ्यांनी म्हजो दिवाळी दिसा आयिल्लो लोकमताचेर लोकमतवाले आसा हांगा लोकमताचेर आयिल्लो लेख वाचचो नरकासूर प्रथा कितें आनी नरकासूर पयलीं पसून कशें आसतालें हें सगळें दिल्लें आसा सरकाराक नरकासूर किंवा सरकारांतली 33 आमदारां नरकासूर म्हणटा पेक्षा हांव अशें म्हणय जे कोण थंय व्यासपीठार आशिल्ले आनी जाणी हे रातभर धिंगट ढंगा घाला भरपूर मारला कोणी आनी ते उलयल्या कोण तेच खरें नरकासूर दुसऱ्याक नांव दवरचे पयलीं आपूण कितें करता ते पयलीं पळोवपाची आवश्यकता आसा आज हांवें म्हज्या सारक्या मनशान असलें केन्नाच करूं ना
वयल्यान आज 25 वर्सां जाली हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता आनी मनापासून रिक्वेस्ट करता की हे जे नरकासूर प्रथा आसा पळय ती बंद करा पूण आज जे आमकां दिसता ते नरकासूर भोंवडयता ते नरकासूर पडले त्याच्या पोंदांत 2 भुरगे सापडले आनी खंय नरकासूर आवाज मोठो जालो सावंड मोठो जालो म्हणून लोकांनी काय कोणी फोगोट्यो गाडयो घातल्यो गाडी पेटयली सगळें पळयले नंतर नरकासूर प्रथा बंद जावपाक जाय अशी तुमकां दिसना त्या खातीर तुमी सुद्दां एक लक्षात दवरा सरकारच्या टिका करण्यापेक्षा ही जी नरकासूर प्रथा मेळत तशी ते कोण करता पळय तांकां क्वेश्चन करा की हे अशें दुसऱ्या नरकासूर म्हणचे पेक्षा आपुणशी जे नरकासूरपणे करता पळय रातभर कारण 12 पर्यंत सुद्धा म्युझिक परमिशन ना तरी एक्सटेंड करून असते सणात दिता ते सगळे हे करून 5-5 वरांपर्यंत सकाळचे त्यांनी ह्यो थागणटिका घाला त्याचे वयल्यान सिद्ध जाता नरकासूर कोण आणि सरकार कसं करता बरं हे नरकासूर कोण हे नरकासूर कोण तू सांग सोदून काढ तुका आन्सर जाय जाल्यार तुवें सोदून काढ ना पूण तुवें कोणाक तरी पॉयंट करून म्हटलं ताणी कोणा म्हटलं ते नरकासूर आसताले कोणी म्हटलं ते सोदून काढ मरे बाकीचे पत्रकार आसा आणि म्हजो लोकमत वयलो लेख वता मुद्दाम आणि तो तांकां धाडा बरें युनायटेड अपोजिशन कमिंग टुगेदर इट विल इम्पॅक्ट इन द कमिंग डेज ऑल्सो फॉर इलेक्शन कितें युनायटेड अपोजिशन कमिंग टुगेदर इट विल इम्पॅक्ट युनायटेड अपोजिशनाक म्हाका सांग कोण आसा सारको म्हाका पयलीं सांग कोण सारको आसा युनायटेड ऑपोजिशन जावपाक कोण तरी सारको आसपाक जाय तांचे भितर कितें तरी एकतत्व निश्ठ म्हणटा तशें आसपाक जाय ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांतल्यान आयिल्ले सगळे लोक एकाच पक्षांत रावन उबे राविल्ले लोक हे काड आनी पळय आनी मागीर उदय चल एकूच पक्ष जो कोण घेवन सांबाळटा म्हज्या प्रताप सिंग राव जेराणी जावपाक जाल्यार ओके ह्या पक्षांत 8 दीस त्या पक्षांत 8 दीस 15 दिसां पयलीं ते बीजेपीत कोण आशिल्लो कोणा हेतूच आशिल्लो कोण काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो त्यांचे विशीं तूं एकमत आनी एकमत म्हाका दिसना म्हणूंक शकता तूच सांग म्हाका आज जर तुजे Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.